सोलयेचे लोक होंडा आवड पोस्टार ब्रेस्तारा जमिल्ले. आपणाक आदले सरपंच सुरेश माडकरान मारला म्हूण थंयचो थळावो दत्ताराम गावडेन आरोप केला. ताचेर कडक कारवाय करची म्हूण ताची मागणी आसा. पूण बुधवारा माडकरान पीआय एकोस्करान आपल्याक मारला म्हूण आरोप केल्लो. मात आतां गावडेन केल्ल्या कागाळीक लागून ह्या केशीक एक वेगळे वळण आयला. आर्डेक्सको खातीर होंडाच्या निलेश परवार. कितलेशे लोक बोले ते गुंड आता 10 का 15 सुरजा नावाच्या केशा सुधार नावार केशा ते कित्याक हे करना आणि परत परत ते गुंडागिरी करता डेली हांगासर आमच्या गावातले लोकल लोकांक मारता. कित्याक चुकला त्यांचे आमच्या लोकांचे सागर इकोस्करा सराची काय चूक ना इकोस्करा काय चूक केली बरोबर केलं. हे गुंडाक हीच भाषा तरी त्यांनी थापता मारली. आपल्या त्याला दाड्याने मारपाचे त्यांना आम्ही ऑफिसात इथून पोलिसांनी दाड्याने मारपा त्यांना कित्याक त्याला कोणाचा भय नाही का आडले की आडे रस्ते आडले की मारले त्यांना पोलिसांक राय दिवपाचे दाड्याने मारपाचे गुंडांक. सगळी चूक सुरेश माडकराची सुरेश माडकराची शिवदासाची 5 जणांची चूक हा. वयल्यान तर सुरेश मायनीर आमकां धमकी दिवन गेला. आमच्या तर एसटी लोक ताका दाखयता आम्ही एसटीच्या मार्फत कंप्लेंट करतले. तो कित्याक जाता पळोवंक जाय आमकां कळ्ळें न्हू. तो प्रत्येक गोष्टी सांगता ना आम्ही अशें करता तशें लोकल प्रेसिडेंट पंच तुका लोकांक मार सांगा तेणी लोकांक खंयच्या खाला मारता तूं पंच जाल्यार तूं पंचायती अशेंच करता. फक्त चोरयेचो बाधा मेळटा चोर फायदो नासता. चोरी कितें मेळटा थंय ना आसा आपूण बाबा वाय आनी मेळटा थंय लोकांक मारूंक वयता. म्हाका विचार पोलिसांनी केला ते बरोबर. आमकां आतां साहेब परत पीआय कसो साहेब तोच जायो तेणीच आमची केस पळोवंक जाय. त्या सुप्रीम कोर्टाच्या नोटिसे प्रमाणे तिका नोटीस दिल्या उपरांत तिच्यानी आमचे कडेन येवपाकूच जाय. येयले ना जाल्यार आमी डायरेक्ट अरेस्ट करतले. तिका नोटीस नोटीस दिता न्ही आमी. तुमी स्टेटमेंट घेवपाचें उरल्या न्हू. एकूच एफआयआर आसा ताका स्टेटमेंट एकूय ना. तुमी स्टेटमेंट दिया न्ही तेंच्यांनी बरोवन दिवचे की हे सोलिया सोशी ओळ्या ह्या गावाच्या भुरग्याक केन्नाच हात लावचे ना. आणि